फाटल्या 15 दिसांचे राजकीय खतखत्यात गोयच्या बीजेपी सरकाराच्या युती आमदारांनी आपआपल्यो मागण्यो बीजेपीच्या हायकमांडा मुखार घाल्ल्यो. निकाल कितें येता तेका दर एकलो रावतालो. सोमारा निलेश काब्राल आनी मिलिंद नायकाच्या पदरांत मंत्रीपदां पडलीं. ताचेर दुयेंत मंत्र्यांचे कार्यकर्ते तिडकले खरे, मात पयली एक्शन सांगेचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकाराची. ताणें सिनाल म्हूण फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचें अध्यक्षपद सोडलें. ह्या कॉर्पोरेशनच्या मार्फत जवळ जवळ 97 वर्सां चालू जाल्लें आनी रायट फ्रॉम 97 टू टील टुडे वेगवेगळे हांगा पदाधिकारी येवन गेले, वेगवेगळे हांगा चेअरमॅन येवन गेले आनी इतले ह्या टेन्युरा भितर वेगवेगळी सरकारां बी येवन गेली. ज्या मनशान ज्या वेळार पयलीं स्टार्टींग करपा लागून हेजो उद्देश कितें आशिल्लो तो उद्देश खरो साध्य जाता काय ना हो एक विचार करपाचो प्रश्न आसा. आज म्हाका प्रश्न कित्याक पडलो कारण 1 वर्स जालें हांव ह्या डिपार्टमेंटाचे हांव पळयतां आनी अत्यंत मेस सगळें जावन पडिल्लें. हांगा अधिकारी सारके ना, स्टाफ हांगा परमनंट ना, ते खूब जाग्यार घालपाक म्हाका जवळ जवळ वर्सभर गेल्ले कडेन आसा. माननीय मुख्यमंत्री आमचे श्री मनोहर पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शन खाला जे आयज गव्हर्मेंटचे घडलें जे कोलिशन गव्हर्मेंट आनी हांवें ताका एज अ मनोहर भाई हांकां फूल आमी सपोर्ट दिल्ले कडेन आशिल्लो. आयज जेन्ना तेणें म्हाका ताप दिलो न्हू जाल्यार 1 वर्सभर पळयता हांव की जे आमी मागता डिपार्टमेंटाची उदरगत करपा खातीर तें आजून पर्यंत मेळपाक शकलें ना. म्हाका खबर ना कित्याक म्हणून. आनी ताप घेतल्या नंतर आमी रोखडीच एक आमी रिजनरेशन स्कीम म्हणून घातिल्ली. ती स्कीम म्हाजी जवळ जवळ 3 फावटी रिजेक्ट जाली. मग अशे पद्दतीन जर आमकां ही तर ह्या डिपार्टमेंटाची आसा जाल्यार दवरून कांय फायदो ना अशें म्हाका ताका दिसलें की हेजे मुखार आमी पळय कितें आसा कितें 5 वर्सां नंतर म्हाका हांगच्यान जेन्ना देंवता तेन्ना म्हाकाय बी लोकांनी प्रश्न विचारपा नाका किंवा तुवें बाबा 5 वर्सां रावन आमी कितें केलें हो प्रश्न आमचेर येवपा नाका म्हणून आयज आमी स्टेज घेतले कडेन आयच्या मोमेंटाक आमी ह्या कॉर्पोरेशना पासून आमी रिजायन जाता असो एक आमी विचार केल्ले कडेन आसा. आनी प्रसादाचो खंय सरकाराक सद्या तरी तेंको, फुडलें कितें तें लोकांक विचारून. ह्या गव्हर्मेंटाक आमी पूर्णपणे पाठिंबा केलो काय गव्हर्मेंटाचो पाठिंबा काडलो कडेन ना. पण आयज जर ओवरऑल तें सिच्युएशन पळयलें जायत जाल्यार खूब दुख्ख दिसता. आमकांय बी कितें तरी अपेक्षा आसली गव्हर्मेंटा कडच्यान की आमचें कितें तरी जावचें म्हणून. आनी जर तें आयज तर जावपाक पावना जायत जाल्यार म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघाचे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवन म्हाका फुडें वचपाक जाय. कारण त्या लोकांच्या भरोशाचेर आमी ह्या मतदारसंघा भितर म्हणजे आमदार जावन विधानसभा आयिल्ले कडेन आसा. आतां जवळ जवळ 7-8 म्हयने जाले आमची मनोहर भाई आयज बरी ना हेंय बी आमकां खबर आसा. जेन्ना ते बरें ना तेन्ना तेजी दखल घेवप आमची हें आसा. पण अशेंच चलतलें देखील लोकांची प्रश्न येता ते आमचे पर्यंत येता आनी आमी सोडोवपाक जर शकना जायत जाल्यार ताका कांयच अर्थ उरना. प्रश्न सोडोवपाचें आमकां खंय तरी फाटबळ जाय आनी तें सुद्दां मेळना. मोरल सुद्दां फाटबळ मेळपाक मातशें कमी जावं पडपाक लागलें ना. अपेक्षा खूब आशिल्ल्यो त्यो सरकाराक खबर आसा, तांचे कडेन उलयल्ले कडेन आसा. अपेक्षा खूब आसल्यो पूण आतां आसते जे हे ल्हान हातूंतल्यान जर अपेक्षा जर पूर्ण जायना जाल्यार फुडें अपेक्षा पूर्ण जावपाचें कितें आसा. हांगे मतदारसंघ म्हाका दिसता 25-30 वर्सांनी मंत्रीपद म्हणटा मेळ्ळे कडेन ना. खंयचें सरकार आसलें काँग्रेसीचें आयलें बीजेपीचें आयलें मंत्रीपद म्हणटा आयिल्ले कडेन ना. आनी म्हाका तर दिसता की फक्त प्रत्येक सरकार सांगे मतदारसंघाचो फक्त एक आमदार सोदतात सरकार घडोवपाक, तेजे पयलीं कडेन आमदाराक कांय दिवपाक सोदना. आमचो विचार सगळ्यांनी एक कॉमन दवरलेलो की सरकार हें जें आसा तें आमकां परमनंट मेळचो एकूच उद्देश, तेजे पयलीं कडेन कांय नाशिल्लो. परमनंट सरकार मेळचो. त्याच बरोबर G6 म्हणून आमकां कितें म्हणलें तातूंतले जे 5 मंत्री तांणी सांगलें की प्रसादाक एक बरें भशेन म्हणजे ताका एक बरें स्थान तुमी दिवचें. हेजें पळयलें जायत जाल्यार ओवरऑल खंय तरी सगळ्याक एक लुपाछुपीचो खेळ चलता अशें दिसपाक लागलें म्हाका. म्हणटा तातूंतल्यान आमी आयज हो विचार केला. ना काँग्रेसी कडेन कांय संपर्क ना आमचो. ना अजून कांय विचार करना आमी. टायम येता तेन्ना पळोवया. बीजेपीचे तीग आमदार मंत्री दुयेंत. सध्या बीजेपीक युतीच्या नेटार फक्त एका आमदाराची लीड. तिगांतलो एकलो कोण तरी विधानसभेत ये मेरेन प्रसादाच्या हातांत सरकाराची शेंडी. ना जाल्यार सभापती सोडून सरकार पक्ष आनी विरोधक विधानसभेत 18चेर टाय. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.